नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. परत वेंचणूक लढोवचो ना ही 5 वर्सां सोंपले उपरांत परत सक्रिय राजकारण ना. सरकाराच्या 100 दिसां उपरांत प्रुडंटाक दिल्ल्या खासा मुलाखतीत निवृत्तीची घोषणा. कॉन्ट्रॅक्टर हरमलकराच्या आत्महत्या प्रकरणात पीडब्ल्यूडीचे 2 इंजिनियर आणि 1 तंत्रीक सहाय्यक निलंबित. केसींतले क्रायम ब्रांच आणि भ्रष्टाचार विरोधी फाट्याक. दिवाळी शिमित्रेतले खुरीस उडयले हुसतून लोकांच्या दाराफुडें उडयल्यो कवट्यो. दिवाळीत तणाव. लोक म्हणटात थळाव्या तवनासांचेच कर्म. अनवळखी गुन्यांवकारां आड गुन्यांव नोंद. बस आणि टॅक्सीवाल्यांचो हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटीक विरोध. HSRPचो बसी आणि टॅक्सीच्या सुरक्षेच्या नदरेन नेमको उपेग कसो प्रात्यक्षिका दाखोवन सिद्ध करचे सरकाराक आव्हान. आणि लुसोफेनिया आणि नॅशनल गेम्साची तयारी करपाक गोयच्या खेळा संघटनाक येतात तरेच्यो अडचणी. बरे कोच आणि साधन सुविधांचो उणाव. प्रस्न पावले खेळा मंत्री रमेश तवडकरा मेरेन. आता खबर विस्तारान. सरकाराची ही 5 वर्सां सोंपले उपरांत आपूण रिटायर जातलो. परत वेंचणूक लढोवचो ना. सक्रिय राजकारणात देंवचो ना अशी सनसनाटी घोशणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केल्या. सरकाराक 100 दीस जाल्या ह्या निमतान तांणी प्रुडंटाक खासा मुलाखत दिल्ली. त्या वेळार तांणी ही घोशणा केली. हो आपलो वैयक्तीक निर्णय. कोणेय कितलोय दबाव घालो तरी आपूण हो निर्णय बदलचो ना अशें तांणी ठामपणान सांगलें. ही 5 वर्सां जाली की ना म्हाका परत इलेक्शन लडोवपाची इच्छा मातूय ना. आय एम सो क्लियर अबाउट इट. म्हणजे हाजेर म्हाका कोणें प्रेशर सुद्दां हाडलें जाल्यार आय वील नॉट एक्सेप्ट इट. आय वॉन्ट टू लीव लास्ट 10 years ऑफ माय लायफ टू फॉर मी. पार्टी लोकांचो प्रेशर आयल्यार सुद्दां देर आर पार्टीचो रेस्पेद एका पॉयंटा पर्यंत हांव डेफिनेटली दवरता. पण काही निर्णय वैयक्तीक आसता. म्हजो हो वैयक्तीक निर्णय आसा की 5 वर्सां जाली आनी परत आनी मुख्यमंत्री पद बी नाका, निवडणूकूय नाका. हांव वेगळे तरेन विचारता इतल्याच खातीर कारण क्लॅरिटी येवन घडये ह्या 5 वर्सां उपरांत जर मनोहर पर्रीकाराची इमेज राष्ट्रीय पातळीचेर खूब टॉल जाली आनी जर पक्षाक तुमची थंय गरज पडली जाल्यार तुमी आसतले काय ना? व्हेरी क्लियर डिसायडेड. आय डोंट वॉन्ट टू बी इन एक्टिव्ह पॉलिटिक्स. हांवें शब्द वापरला एक्टिव्ह पॉलिटिक्स. एक्टिव्ह म्हणजे इलेक्शनाचे पॉलिटिक्स आफ्टर दीस टर्म. सो यू वील ट्रेन युअर सक्सेसर इन नेक्स्ट 5 years. तुमकां हो एक्सक्लुझिव्ह इंटरव्ह्यू पळोवंक मेळटलो आयतारा सांजे वेळा 4 आणि 10:30 वरांचेर आणि सोमारा सांजे वेळा 7:30 आणि 11:30 वरांचेर. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रॅक्टर हरमलकराच्या आत्महत्या प्रकरणात पीडब्ल्यूडीचो कार्यकारी आणि सहाय्यक अभियंतो आणि ताचो 1 तंत्रीक सहाय्यक मिळून 3 जाणांक निलंबित केल्यात. हे प्रकरण चौकशे खातीर क्रायम ब्रांच आणि भ्रष्टाचार विरोधी फाट्याकडे दितले म्हणपाचें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मिडियाक सांगलें. आयतारा 17 तारखेर नव्या सरकाराक 100 दीस पुराय जातात. त्या निमतान पर्रीकारान मिडिया सामकार आपल्या सरकाराच्या कामाचो नियाळ मांडलो. कॉन्ट्रॅक्टर हरमलकार म्हणून जीव दिवन मेल्लो कॉन्ट्रॅक्टर हरमलकारूच मरतो. ताजो रिपोर्ट जो आतां आयलो ताज्या आदाराचेर आय हॅव डायरेक्टेड 3 इंजिनियर्स टू बी सस्पेंडेड बिकॉज दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिवींग हिम एडवान्स विथआउट एनी proper procedure. In fact, the word used by a collector is fraudulent exercise of giving advance. And I have written on my noting, this advance as per my information goes was given for kickback to be paid. Mining the corruption was at peak. It is still there. The all people have not changed. The people who have got links, even in mines department. The only way is go on punishing people who are caught without any fear or favor, and then people who do this kind of things
गेट स्कॅड आउट ऑफ इट. आनी तुवें म्हाका मायनीचें विचारलें न्हय, माय नोट हॅज मूव टू एंटी करप्शन ऑलरेडी. We are not going by normal inquiry proceeding. We are doing an anti-corruption exercise because it has much more than normal disciplinary inquiry. तामणकार हो बस मालक काय बस एक्टिविस्ट? RTI टिकट मग करून मरे ताणें काम, ताका हांव ताका काय म्हणना. आय हॅव नो ऑब्जेक्शन टू इज डुईंग द जॉब, बट देन पॉलिसी इज डिफरंट इशू and activism is different issue. He is mixing policy with activism. For example, he mentioned that पर्रीकार हो स्वता इंडस्ट्रियलिस्ट असल्यामुळे ताणें स्वताची फॅक्टरी असल्यामुळे IDCन ताणें IDCचो चेअरमॅन जावचें न्ही. दिवाळी शिमेत्रेंतले खुरीस आनी कवट्यो कोणे तरी उस्तून उडयिल्ल्यान शुक्रारा थंय बरोच तणाव जालो. सकाळी उठून पळयत जाल्यार सिमेत्रेंतले खुरीस उस्तून उडयले. थंयच्यो कांय कवट्यो उस्तून पोस्ट ऑफिसाच्या आनी लोकांच्या घरा फुडें काडून उडयल्यो. गांवची धर्मीक शांतिकाय इबाडपाचो यत्न केलो आनी धार्मीक भावना दुखयल्यो म्हणून पोरण्या गोंयच्या पुलिसांनी अनवळखी लोकां आड गुन्यांव नोंद केला. हे कर्म थंयच्याच कांय तवनास भुरग्यांनी केलां आसूंये असो दुबाव लोक उक्तायतात. मात कॅमेऱ्याचेर उलोवंक कोणूच तयार ना. आयज आमकां गमला की आमच्या शिमितेरीन फुरीस मोडले रातचे लोकांनी येवन, आनी फुरीसूच न्हू ते स्काल पासून घेवन गेले आनी लोकांच्या घरांचेर मांडले फुडल्यान पोस्ट ऑफिसा कडेन. सो नाव दे आर इन्वेस्टिगेटींग द मॅटर. वी होप की बेग्याक गोम कोणें केलां हें. डावट आहा तुमकां? डावट रातचे हें जालां आनी आमकां दिसना की कोण आमी जाणा हें केल्या पळय. खबर ना कित्याक की आमची शिमितेर इगोर्जी धर्मीक भावना दुखावपी अनवळखी लोकां आड ओल्ड गोवा पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला अशी माहिती गोंय पुलिसाचो जनसंपर्क अधिकारी जॉन आगियारान दिली. कॅजेटन सिल्वेरा म्हणून गोलते नावेलीचो रेसिडेंट ताणें कंप्लेंट लॉन्च केल्या ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर की तांची ती हें आसा ग्रेवयार्ड आसा सिमेंट, तांची सिमिट्रीचे ग्रेवाचेर आशिल्ले 9 खुरीस कोणे तरी अननोन पर्सन तांणी काडले. तशेंच ती बांय आसा पळय आडांची, तातूंतले 6 कवट्यो काडल्यो आनी भायर एक पोस्ट ऑफिसा कडेन, एक कंप्लेंटाच्या घरा कडेन, घराच्या भायर अश्यो भायर वेगवेगळ्या जाग्यांचेर दवरल्यो. प्रुडंट मिडिया खातीर चलचित्र खबरांकार सुशांत पळ आनी तुळशीदास च्यारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.